मेर्शेचो आदलो सरपंच प्रकाश नायकाच्या मरणाचे कोडे वाडत आसा. प्रकाश नायकाच्या मोबायल फोनांतल्यान व्हॉट्सॅपाच्या ग्रुपान सुसायड नोट धाडितल्यान तांणी दबावाक लागून आपलो जीव वगडायल्ल्याचो अदमास सगळ्यांनी लायिल्लो. मात ताच्या फामिलीन म्हळ्यार भयणीन आनी भावान ताचो खून जाला, तांणी जीव वगडावंक ना अशें जाहीर केल्लें. आतां आनीक एक गजाल उक्ताडार आयल्या, ती म्हळ्यार प्रकाश नायकाच्या भावान मेर्शे पंचायतीच्या पंच वांगड्यांची चवकशी करची मागणी केल्या. मंत्र्याच्या भावाक ताचे जमनीन वचपा खातीर रस्तो जाय म्हूण तो प्रकाश नायकाकच कित्याक धमकायतलो? पंचायत वांगडी ह्या प्रकरणांत आसात काय? मंत्र्याच्या भावाक रस्तो दिवपा खातीर कोणेन पंच वांगड्यान मंत्र्याच्या भावा कडल्यान लाच घेतल्या काय? हाची चवकशी जावची अशी मागणी प्रकाश नायकाच्या भावान केल्या. प्रॉपर्टी हॉटेल चल्ल्या विल्सन गुदिनो हे ते बांदलां तें गार्डन आनी ती फाटली प्रॉपर्टी हे सायडीक फाटल्यान आहा ती. हो पंचायतीचो इशू. पंचायतीचे वॉर्ड मेंबर्स आर इनवॉल्व इन दीस. पंचायतीचेर इन्व्हेस्टिगेशन जावपा जाय अशें तुमचें तुका कितें आतां कोण तितून इनवॉल्व आशिल्ले, कितें आशिल्लें, कोणें म्हज्या भावाक थंय व्हरून कोणें ताची मुवीन गुदिनो प्रॉपर्टी घेवन कोणें इनवॉल्वमेंट केल्लें हाजेरूय इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय. कित्याक लागून तेंचें हॅरेसमेंट तितून सगळेच इनवॉल्व आसा. पंचायत मेंबर्स इनवॉल्व आसा म्हटलं कशें तरेन पंचायत मेंबर इनवॉल्व हितून ना. तो आसा म्हणटा आनी तूं ना म्हणटा. इनवॉल्व मिन्स पंचायतीन कितें तरी घेतलेलें आसतलें न्ही ताचेर ठराव घेवन नाल्यार कितें तरी जालें आसतलें.